लोकसभा वेंचणूक खंयच्याच एका पक्षाची नासून देशाक वाटोवपा खातीर जावन आसा। सध्याच्या सरकारान फाटली 10 वर्सां कितें केलां तें सगळ्यांनी पळयलां, देखून आतां परत एक फावट बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा। लोकसभा वेंचणूक ही खंयच्याच एका पक्षाची नसता, देशाक वाटावप ही ह्या वेंचणुकेची मोख जावन आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा। 2014 आपणें भाजपाक तेंको दिल्लो, मात ते आपलेच आंगलटायले म्हणटकीच आतां इंडिया अलायन्साक तेंको दिवप योग्य। गोंयाक भ्रष्टाचार मुक्त करूया अशें आवाहन मिकी पाशेकोन लोकांक केलां। आयकात। आयज म्हजी सांगणी इतलीच। आयज आमी 10 वर्सां बदली हाडल्या उपरांत हो सरकार हाडल्या उपरांत आमी देशान पयले बाबा कितें सारकें आहा आनी कितें ना सारकें आहा तें। आतां ह्या सरकारान आतां सगळे बोबा मारता। इंडिया ब्लॉक असो बोबा मारता, ओपोजिशनाक भितर घालता, ओपोजिशनाक भितर घालता। भितर कोणाक घालना, भितर कोण चोर आहा, करप्शनान कोण आहा ताका घालता आनी घालपाचो कायदो। गोश्ट आतां केजरीवाल सारके भितर आहा कितें चोरी स्कॅमाक तांकां घातले बरें, तो म्हाका सजमता कायदो सारको केला। पूण हांव हेंच सजमता, हाल्या तर इंडिया ब्लॉक निवडून येयत, इंडिया ब्लॉक निवडून येयत, इंडिया ब्लॉकांनी हेंच करचें पडटलें जे आयज कोण स्कॅमान आहा, तो करप्शनान आहा तांकांय भितर घाल। इंडियेचे सगळे देशाचे करप्शन काबार मागीर। आतां थोडे तर बीजेपीन थोडे भितर घातल्या ओपोजिशनाक करप्शन आसलें म्हणून, जाल्यार फुडले फावटी तर इंडिया ब्लॉक येयलें जाल्यार म्हजी मागणी तेका दिता। तुमी आतां कोण स्कॅमान आहा, आतां कोण करप्शन आहा ताका भितर घाला म्हणटे अद्या तुमी काल्या बीजेपीन काबार केले, करप्शन आसलें ते उरलेले तुमी काबार करा। करप्शन फ्री कंट्रीन जालें आमी खुशाल, तुमी खुशाल, देश खुशाल, हेंच मागता। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।